टायगर सेन्ससाचो बोवाळ पश्चिम घाट गोंयांत गळती 2018 सावन 157 वाघ गायब शेजारच्या 80 दांडेली वाडले गोंयचेर प्रश्नचिन्ह एक्टिविस्टांची पीएमओ मेरेन वचपाची तयारी नेत्रावळी अभयारण्यात सोडिल्ल्या ब्लॅक पॅन्थरांक ट्रॅक करून ताचो कॉरिडॉर पळोवंक जाय राना मंत्री म्हणटा गवे गांवांनी येता ते अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान वाडट्या कोविडाच्या फाटभुंयेर जीएमसी दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी मॉक ड्रील आरोग्य मंत्री म्हणटा व्यवस्था जाग्यार केंद्राचे निर्देश पाळटात लोकांनी सादूर रावचे भिवपाची गरज ना काणकोणा शेळ्या अपघातात एकलो पोलीस कॉन्स्टेबल गेलो मोटार आनी नुस्त्याच्या कंटेनराचो अपघात हणजूण पोलीस स्टेशनाचो आनीक 3 स्टाफ जीएमसीत क्रिटिकल गृहमंत्री अमित शहाची 16 एप्रिलाक फोंड्या वाठारात जाहीर सभा बीजेपी कोर कमिटी लागली तयारेक साखळे फोंड्या वेंचणुकोय अजेंडार साखळे तानावडे फोंड्या तेंडुलकार इन्चार्ज दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट जिखूंक जाय तितली मतां आसात गॅप भरलो माविन हेड ऑन नवे आयिल्ल्या कोणाचे तरी सिटार बसतलेच मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर शिनाल आयुर्वेद होमिओपॅथी दोतोरांनी वेलनेस टुरिझमात लक्ष घालचे रशियन जर्मन ही सेंटरां गोंयांत चलयतात गोंयकार कित्याक फाटीं मुख्यमंत्र्याचो संवसारीक होमिओपॅथी दिसा उलो राहुल गांधीची ख्यास्त कायद्यान धरून ना बीजेपी राहुलूच न्ही सामान्याचो आवाज चिड्डिता लोकशाय काबार करूंक पेटल्या काँग्रेसीचो दक्षिणेत सत्याग्रह रेल्वेचे बेकायदेशीर धंदे बंद करूंक दीस रात नजर दवरूंक सांगले आसतना हे धंदे कशे चलतात हायकोर्टान डीजीपीक उजरायलो ऑफिसरांचेर एक्शन कितें घेतली मागलो रिपोर्ट बजेट व्यवस्थित चालीक लावंक पावला सगळ्या खात्यांच्या सचिवाबरोबर बसका महिन्याच्या पहिल्या सोमारा मुख्यमंत्र्याची बसका एनावळ स्किमी रीण व्यवस्थापनाचेर नजर देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 5,878 एक्टिव्ह केशी 35,199 गोंयांत 69 नव्यो केशी एक्टिव्ह केशी 780 सोनसड्यावेली लिगसी वेस्ट क्लियर कोयराचेर प्रक्रिया करून आरडीएफच्या आदारान इंधनात रूपांतर आरडीएफच्या विलॅक सिमेंट कंपनी बरोबर कबलात कंत्राटदाराची हायकोर्टात जाप 9 डिसेंबर 2022 घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर एक्शन घेना म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराची सभापती आड उच्च न्यायालयात याचिका पाटकर म्हणटात 3 महिन्या भितर निर्णय जावंक जाय आशिल्लो ह्या वर्सा भारतांत मान्सून मातसो कमी सरासरी परस 4% उणो जून सप्टेंबर मजगतीं 96% पावस पडपाचो हवामान खात्याचो अदमास जुना उपरांत अल निनोचो प्रभाव शक्य आम आदमी पार्टीक मेळ्ळो राष्ट्रीय पक्षाचो दर्जो ममता बॅनर्जीची तृणमूल काँग्रेस शरद पवाराच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आनी सीपीआयन वगडायलो स्टेटस खलिस्तानी फुडारी अमृतपाल सिंगाचो वांगडी पापलप्रीत सिंगाक पंजाब पुलिसांनी केलो अटक अमृतसर वाठारात जाली अटक एनएसए आनी हेर केशींनी गुन्यांव नोंद कोलवाळे बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर क्रायम ब्रांचीची धाड 33 जाणांक अटक 26 कंप्युटर राउटर हेर सामग्री जप्त यूएस कस्टमरांक तोपी घालपाचे काम सेंटराचो मॅनेजर गुजराती गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री लुईझियानान राज्यसभेची खासदारकी सोडली टीएमसी सोडपाचे संकेत पश्चिम बंगालांतल्यान धाडिल्लो राज्यसभेचेर आमची जमीन कोणूच व्हरूंक शकना घर मंत्री अमित शाह चीनाच्या अरुणाचल प्रदेशातल्या अतिक्रमणाचेर उलयलो अरुणाचलाच्या शिमेर किबितू गावात वायब्रंट विलेजर्स कार्यावळ
मार्केट पॉझिटिव्ह आरुगते. सेन्सेक्स 60,000 वयर, निफ्टी 17,000 वयर.